पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन दर्यादेग वाठारांतल्या सगळ्या आमदारांची बसका घेतली। पर्यटन भवनांत जाल्ले ह्या बसकेंत सर्वकष दर्यावेळ वेवस्थापन धोरण तशेंच पर्यटकांचे सुरक्षे विशीं दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा चर्चा केली। गोंयांत दर्जेदार पर्यटक व्हडा संख्येन येवचे हाचेरूय विचार विनिमय जालो। दर्यावेळाचेर पर्यटकांक सुरक्षा दिवपाक पुलीस आसात, पूण तांचो आंकडो कमी आसा। दर्यादेगाचेर जावपी बेकायदा गजालींचेर उपाय काडपाक पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा रोखडीच बसका आपयतले अशें ह्या वेळार मंत्री रोहन खौटेन सांगलें। दिस पर्टिक्युलर पार्ट आम्ही एक्सेप्ट करपा जाय की आमचो टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स खंय तरी कमी पडला। द नंबर्स आर लेस एंड वी नीड टू इम्प्रूव दॅट, विच वी विल टॉक टू द चीफ मिनिस्टर। पुलीस जो डेप्युटी DYSP टुरिजम जो वायगणकराक अपॉइंट केल्लो आसा ताजे कडेन काल उलयतकर आफ्टर वी सॉ द इन्सिडेंट पयर वी हॅव एन्श्योर्ड इमिजिएट एक्शन ऑन दीस व्हेकल, but question is not one on a singular issue. As a policy matter, tourism security force is required to be there, and especially जे टर्टल नेस्टेड आसा, बाकीचे एनवायरमेंट इश्यूज आसा थंय कशें सांबाळपाचें पर्यावरण आनी त्याच टायमार पर्यटन कशें जावपाक जाय। आय थिंक वी नीड टू एप्लाय अवर मायंड्स बाय टेकिंग एवरीबडी टुगेदर। आमचे प्रॉब्लेम एकूच जाला की वी आर शॉर्ट ऑफ टुरिस्ट सेक्युरिटी फोर्स which we think we are going to make partly make it ready with the present integrated tourism policy, आणि जी उरता ते पोलिसे कडेन उलोवन we will ensure that forthcoming season we are ready with the number of police that are required for policing। कित्याक शेवटी थंय इलिगॅलिटी चालू आसा, हॉकर्स आसा, बाकीचे आसा। कोस्टल बेल्टाक गेल्यार नाकाशे इलिगल एक्टिविटीज थंय चालूच आसा, whether it is hawkers, touts, guides who become the main backbone of illegalities which are there, and that is what we have been trying to weed out। So the Kadamba bus stand जावं, मॅरियटा कडेन जावं, कजिनो कडेन जावं, बीच बेल्टार जावं, सगळ्या कडेन जे गायड्स ते इलिगॅलिटीज करतात तर म्हाका दिसता ते खंय जाल्यार खंय वी नीड टू एन्श्योर दॅट थिंग्स आर मूव्ड इन द रायट डिरेक्शन। आय हॅव प्रपोज टू मूव अ प्रॉपर गायडिंग सर्टिफिकेशन कोर्स which will have certain levels of stars depending on the type of competence of that guide। ताज्या प्रमाणे जो सर्टिफाईड गायड आसतलो ताका ऑपरेट करूंक मेळटलो। अनसर्टिफाईड गायड्स आनी इलिगल टाउट जे आसा तांकां काडपाचो प्रयत्न इमिजिएटली चालूय जातलो, एंड वी विल एन्श्योर दॅट द DYSPs who are responsible for the coastal belt will be called soon with very clear thought ki tourism cannot die out because of non follow up from the police department on the illegalities that we are showcasing।